तो आमकां आपयता, आमकां आमच्या काळोखांतली भायर काडटा आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत जिवंक तो आमकां कृपा दिता. ही कृपेन बरोवन ताच्या एकवटान आमी तो सांगता पळय आनी तो करूंक सोदता पळय ताका आमी सहकार दिवंक जाय. तर आमच्या प्रत्येकाच्या जिवितान तशेंच हे आमी प्रत्येकान हाचेर नियाळ करून तें कशे भशेन आमच्या जिवितान आमी तें लावंक जाय आनी घडोवन हाडूंक जाय आनी कशे भशेन आमी ताका सहकार करूंक जाय तें आमी प्रत्येकान पळोवंक जाय. तर ह्या मिसांत आमी देवा कडेन मागया. पयले सुवातेर आमी सदांच मागण्याची मनशां जावंक जाय. मागणें करतना आमचेर सगळें ध्यान मन लावन न्हय, ताचेर आमचे दोळे लावन तो आमकां कितें सांगता शिकयता तें आयकून आमचें जिवीत ताचें सगळें आमी जिवंक जाय. तर हे भाशेन आमचें जिवीत ताका एकवटोन ह्या मागण्यांतल्यान आमी जिवंक जाय. दुसरें म्हणजे जी चिंतना आमी भावना आमचे मदें येतात ताका आमी चिटकोन रावंक फावना, पूण ती जेजूशी दवरूंक जाय. तो मागीर आमकां ताचीच जाल्यार तो परतून आमकां दितलो आनी स्पश्टपणी आमकां दाखयतलो. तेन्ना आमकां एक खात्री जातली आनी भितरल्यान शांती आमचे मदें आसतली. तेन्ना आमच्यान जें ताका करूंक जाय आमचें सगळें तें करूंक सहकार दिवंक जाता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक थोडो वेळ आतां आमच्या आत अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी तो आमचें सगळें सगळगूत आसा ताका आमी आजीर जावन आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया आनी हे परी ताका जाय पळय तशें आमी करूंक ताची मदत मागया.